अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आम्ही एक पवित्र दिवसारी उपदेशामृत या ग्रंथाचे विषयांदू परिचय करचे प्रयत्न करत असते। आयचे दिसू जान्नू सप्तमी। आयचे दिसारी जान्नू ऋषीन तंगेल कान्नान तुल्यान गंगाक मार्ग दिल्लो। भागीरथ रायू गंगाक पृथ्वीर अवतीर्ण केल्लो मागीर अक्षय तृतीये दिसाक मुखार मुखार वत्ता आशिल्लो आनी ताजी मागशी गंगा मागशी मकी येता आशिल्ली। वाटेरी जान्नू ऋषी आश्रम येता आणि ते प्रचंड वेग धारण करून गंगा जान्नू ऋषीला आश्रमाक व्हावून सोडता। मागीर तागेले ते पुरा व्हॉट यू कॉल द हट झोपडी तागेली ते पुरा उदका व्हावून वता। तेन्ना जान्नू ऋषीले ध्यान भंग जावन त्यांनी पुरा संपूर्ण गंगा ग्रहण केल्या, पिवून सोडल्या आणि गंगा अदृश्य जाल्ली। मागीर भागीरथान मागीर मागशी येवन वापस जान्नू ऋषीक प्रार्थना करून प्रसन्न केला आणि भागीरथाल्या प्रार्थना प्रसन्न जावन मागीर पिवून सोडलेल्या गंगेक कान्ना मार्गान जान्नू ऋषीन तांकां वाट दिल्या। त्या निमित्तान जान्नू ऋषी गंगा नदीलो आन म्हणून तागेले गुर्तू जाल्लो, म्हणून तागेले नांव गंगेले जान्हवी देवी अशें पडलें। जान्नू ऋषीली धुव म्हणून जान्हवी म्हणून आयचे जोर आयच्या दिसाक गंगेक जान्नू ऋषीन कान्नांतल्यान मार्ग दिल्लो म्हणून आयच्या दिसा जोर गंगेला अनेक नाव पडले जान्हवी देवी। तर अशी पवित्र दिवसांतू सेकंड बर्थडे ऑफ गंगा, फर्स्ट बर्थडे ऑन अर्थ इज अक्षय तृतीया आणि सेकंड बर्थडे इज एज जान्हवी टुडे। तर आयच्या दिसान तू गंगा स्मरण कोरका, जाल्यार गंगान तू स्नान कोरका, पितरांक तर्पण कोरका, गंगेल पूज कोरका, गंगेल गौरव गुणगान कोरका, अशी आयच्या दिवसाची महात्म्य आसा। तर आयची या पवित्र दिसारी आम्ही उपदेशामृत या आमगेल्या भारी श्रेष्ठ ग्रंथाचे परिचय करचे प्रयत्न करत आसती। तर आमगेल्यान तू भितरी कोणाकय अशी मनशां आसची फाव आसा की तांकां उपदेशामृत कसं म्हणून गोतना आसच्या पुरो। ताचो संक्षिप्त इतिहास अशें आसा, तुम्ही हायलाइट करून दाखयात, हायलाइट करून एक मिनिट अशें धरून राव, होल्ड इट प्लीज। पळय ह्या बुक नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आणि संस्कृतांतू उपदेशामृत। ताच्या फ्रंट पेजारी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी तांगेले चित्रपट आसा। तांणी ग्रंथ बरयताना तांगेले त्या मुद्रेंतू या फ्रंट पेजारी चित्रपट आसा। थँक्यू व्हेरी मच। तर या ग्रंथाचो परिचय म्हळ्यार कशी थोडो इतिहास आमकां गोतू जावपा। कलियुगांतू देवान छन्न अवतार घेतला। कृष्ण देवान
राधेल्या राधा राणील्या मनांतुल्या भाव प्रेम ताजे रहस्य वत्तू जावका म्हणून कलियुगांतू 1486 या वर्सांतू गौरांग महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू या रूपान अवतार घेतला आणि 48 वर्ष या पृथ्वीरी त्यांनी प्रेम लीला प्रेम संकीर्तन लीला केल्या. बाह्यदृष्ट्यानं त्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन या सगळ्यांक प्रचार केला. रासलीला सर्वोत्तम प्रेम भाव त्या कलियुगांतू सक्कड जना खातीर हरिनाम संकीर्तन ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक प्रेम भक्ती प्रदान केल्या. तर गौरांग महाप्रभू हांका हांगेल्या अस्तित्व तांगेले व्यक्तिमत्व ते कळचे भारी कष्ट आसा. संतगण साधूगण तांगेली कृपा जाल्ले शिवाय दय जाल्ले शिवाय हे रहस्य कोणाकूच जायना. भारतवर्षांतूय जनांक कसं गुर्त आसा की बंगालांतू 15th सेंचुरींतू एक चैतन्य महाप्रभू म्हणून संत आशिल्ले काही आणि त्या संत पुरुषान जना ಒಟ್ಟು घेवन मार्गारी हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करचे आशिल्ले अशी म्हणून आमगेल्या इतिहासा बुकांत आमी छानपणासन वाचिल्लें आसा. सो द सुप्रीम लॉर्ड इज reduced टू अ सेंट. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू गोतू जावका आशिल्ली तांगेल्या परिचय जावका आसल्यारी त्या संप्रदायांतुल्या आचार्याली दय आमकां अनुग्रह जावका ताजे मागीर आमकां ते मना वता अर्थ जाता कसं म्हणून चैतन्य महाप्रभून तांगेल्या जीवन कालांतू वृंदावनांतू 1510 या वर्सांतू कार्तिक जाल्ले मागीर 2 महिने निवास केल्या वृंदावनांत आणि त्या 2 महिन्यांतू मुख्यत्वे राधाकुंड श्यामकुंड आविर्भाव केला. लुप्त झालेले सर्वश्रेष्ठ स्थान राधाकुंड श्यामकुंड ताजे प्रकट केला त्यांनी गौरव प्रकट केला जीर्णोद्धार केला आणि ताजे मागीर स गोस्वामी षड गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी आणि गोपाल भट्ट गोस्वामी हे स गोस्वामी तांगेल कडेन आशिल्ली ती महाप्रभू चैतन्याल्या आदेशानुसार त्यांनी वृंदावनांतू येवन निवास केला आणि महाप्रभू चैतन्यान तांकां आदेश दिल्लो की तुम्ही वृंदावन जे लुप्त जाला तर जीर्णोद्धार करून प्रकट करता. मागीर देवान कंकाय लील केल्या थंय थंय तुम्ही देवालय अर्च विग्रह मूर्ती स्थापन प्रतिष्ठापना करून ताजी पूजा अर्चा पूजा व्यवस्था करून ग्रंथ बरोवका पुरा. सामान्य जनान कशी म्हणून नियम पालन करता मर्यादा पालन करता असताना कशी भक्ती करता ताजे विशयांतू भक्ती विशयांतू सामान्य जना खातीर कळका त्या नमुन्यारी ग्रंथ लेखन करता म्हणून आदेश दिला. एक वन उद्धार एक अर्च विग्रह प्रतिष्ठापना आणि पूजा पद्धती प्रतिष्ठापना आणि भगवत भक्ती विषय ग्रंथ लेखन करता म्हणून तांकां आदेश दिल्ले आसा. तर त्या 6 स गोस्वामी भितरी सगळा पशी श्रेष्ठ आणि सगळा पशी सगळाले मार्गदर्शक म्हणून रूप गोस्वामी आसा. ती रूप गोस्वामी राधा राणीले गौलोक वृंदावनांतू अष्टसखी आसा. ती अष्टसखींतू प्रधान अष्टसखी ललिता देवी पळय ललिता देवी विशाखा देवी चंपकलता इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी चित्रलेखा आणि तुंगविद्या हे 8 राधाराणीले विशेष सखी गण अष्टसखी परमेष्ठ सखी ताका म्हणटात. तांतू ही सगळा प्रशी प्रधान सखी ललिता देवी आणि ललिता देवीच्या निर्देशांतू मार्गदर्शनांतू 3 मंजरी आसा. ती एक रूप मंजरी एक लवंग मंजरी आणि एक अनंग मंजरी. रूप मंजरी ही प्रधान मंजरी ललिता देवी प्रधान गोपी प्रधान सखी तिगे प्रधान मंजरी असिस्टंट
रूपमंजिरी, लभंग मंजरी नंबर 2 आणि अनंग मंजरी राधे धाकली बहिणी अनंग मंजरी बलरामाल अवतार ही 3rd नंबर मंजरी. रूपमंजरी रूप गोस्वामी जावन चैतन्य महाप्रभूल्या काळांतू अवतार घेतला. लभंग मंजरीनं सनातन गोस्वामी जावन अवतार घेतला. ते आमगेल्या गौडीय वैष्णव संप्रदायांतले प्रधान गोस्वामी रूपमंजरी जावन रूप गोस्वामी जावन आयल्यांती आणि तांणी रूप गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभूंनी इलाहाबादांतू त्रिवेणी संगमारी 9 दीस दश अश्वमेध घाट ह्या स्थानार बैसून तांकां उपदेश केला. अभिधेय उपदेश चैतन्य महाप्रभूंनी 3 नमुन्या उपदेश केला. सुरवे उपदेशू संबंध उपदेश, जीव आणि देवाल संबंध कसे जावका त्या पूर्ण नॉलेज पूर्ण ज्ञान त्यांनी दिला सनातन गोस्वामीक. वाराणसींतू 2 महिन्या खातीर 60 दिवस सनातन गोस्वामी वट्टू बैसून त्यांनी संबंध या विषयांतू तांकां ज्ञान दिला, नॉलेज दिला. ताजे मागीर दशाश्वमेध घाट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद हांगा बैसून 9 दिवसा खातीर रूप गोस्वामीक अभिधेय ज्ञान दिला. मागीर म्हळ्यार संबंध जाल्ले मागीर देवाल्या सेवेंतू कशी आमी येवका, आमगेले इंद्रिय आमगेले मन आमगेले बुद्धी हे सगळा उपयोग करून कशी देवाली भक्ती करता ह्या विशया नॉलेज त्यांनी रूप गोस्वामी दिला. आणि ताजे मागीर संबंध आणि अभिधेय जाल्ले मागीर प्रयोजन परिपूर्णता भक्तीन तुली परिपूर्णता चैतन्य महाप्रभूंनी रामानंद राय विशाखा देवी अवतारू तांकां आंध्र प्रदेशांतू गोदावरी नदी किनाऱ्यांतू कावूर ह्या स्थाना बैसून तांणी रामानंद राया दाखवून रामानंद राय संवाद करून प्रयोजन विज्ञान प्रकट केला. मागीर तांणी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आणि बाकी 4 गोस्वामींक मेळून चैतन्य महाप्रभू आदेश दिला की तुमका कसं कसं हांव शिकयला ते पुरा नॉलेज तुम्ही ग्रंथ रूपान बरोवका. तर तेची प्रयोजन ज्ञान त्यांनी ते प्रकट केलेले आहे रामानंद राया वट्टू संवाद करून. ते रघुनाथ दास गोस्वामींनी तांगेल्या ग्रंथांत बरोवन ते परिपूर्ण ग्रंथ करून आमकां प्रकट केले. आता आयचे आमगेले डिस्कशना विषय उपदेशामृत त्या रूप गोस्वामीन बरयल्ले ग्रंथ आसा. रूप गोस्वामींनी राधा गोविंद विग्रह प्रकट केलेलो आणि राधा गोविंद विग्रह प्रकट करचे पुढे थंय एक स्थान आसा योगपीठ म्हणून थंय बैसून भजन करचे आशिल्ले. ताजे मागीर थंय त्या योगपिठारीची ताजे रुखा भितर ताजे फातरा भितरी शिले भितरी तांकां राधा गोविंद विग्रह प्राप्त जाल्ली. ती मस्त वर्ष सेवा केले मागीर तांगेले मंदिर बांदूच म्हणून एक प्रयोजन जाल्ले. अकबर आलो सेनापती मानसिंग तांगेलो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी शिष्य आशिल्लो. तागेली इच्छा आशिल्ली की थंय मंदिर देवस्थान बांदूका म्हणून. ते देवस्थान बांदूच्या वेळार योगपीठ स्थान सोडून केल्या वर्स रूप गोस्वामी राधा दामोदर ह्या मंदिरांतू तागेल पुतण्यो जीव गोस्वामी तागेल वट्टू तांणी राबून थंय भजन केल्लें आसा. त्या खातीर राधा दामोदर मंदिरांतू रूप गोस्वामी भजन कुटीर आसा. ताजे मागीर त्याच काळांतू केन्ना राधा गोविंद मंदिर तागेलें कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें त्याच काळांतू रूप गोस्वामी भ्रमणय केला. आणि भ्रमण करताची त्यांनी नंदगावांतू पावन सरोवरा बगलेंतू एक स्थान असतं टेर कदंब म्हणून. थंय केन्नाय सांजे गौचारण करून येताना देव कृष्णानं त्या कदंबा वृक्षार चोवणू मुरली वाजोवनू सक्कड गायंक आपूचे आसा. त्या स्थान टेर कदंब थंय एकांत वनांत बैसून रूप गोस्वामींनी पुरा लेखन केला. भक्ती रसामृत सिंधू, ललित माधव, विदग्ध माधव आणि उपदेशामृत अशी पुरा
नमुन्याच्या श्रेष्ठ ग्रंथ लेखन त्यांनी तेर कदंब या स्थानारी तांगलकुटीन तू बैसून केला. त्याच स्थानारी राधाराणीन तांकां एक दिवस दर्शन दिल्लें आसा. सनातन गोस्वामीला जाय दिसाक त्यांनी खीर करता म्हणून मना आशिल्लें. तेन्ना एक चेल्ली चंदी चेल्ली खिरे पुरो सामान घेवन येवन तिणें रूप गोस्वामील्या कुटिरा भितर बसून खीर केल्या आणि मागीर ती खीर सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामीने नैवेद्य करून खाल्ल्या. त्यात तांकां अनुभूत जाल्ल्या की स्वयं राधा राणी येवन ही खीर करून आपल्या स्वता हातान करून तांकां दिल्लेली. ते स्थान पवित्र स्थान थंय बसून ह्या ग्रंथाचें लेखन केला. आनी एक व्हडलो ग्रंथ आसा भक्ती रसामृत सिंधू. सक्कड नमुन्याच्या भक्ती जीवनांत तो कसं कसं नियम पालन करता, कसं कसं रहस्य असं, कसं कसं नमुन नमुन्या प्रेमरस असं, शांतरस, दास्यरस, शांतरस, दास्यरस, साख्यरस, वात्सल्यरस, माधुर्यरस, राधा राणील महाभाव अशी विंगड विंगड नमुन्याचे सक्कड रसांतुल्या भक्ती विषयक वर्णन त्यांनी केला. भक्ती रसामृत सिंधू. आणि ताचे मागीर हो ग्रंथ बरयला. ताचें नांव उपदेशामृत. ताका इंग्लिशांत म्हणचे आसा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, उपदेशालय अमृत. आणि ताचे महत्व म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामी सांगतात की उपदेशामृत अशी ग्रंथ आसा तातूंत इकर मात्र श्लोक आसा. ती ताचे तात्पर्य तुम्ही काण सोडल्यार 2 पानांतू 3 पानांतू पुरा बूक कैद जाता. तितले सान ग्रंथ आसा. ताची मागची एक महत्वपूर्ण वस्तू अशी आसा. म्हाका तुमकां विनंती आसा की तुम्ही केन्ना आतां हाजे मुखारी उपदेशामृत ह्या ग्रंथारी लेक्चर सिरीज चालू करतात तेन्ना एक लेक्चरान तू एक श्लोक करनाका. ती एक लेक्चरान तू एक श्लोकान तुला कितले विषय आसा पळय ते डिवायड करून एक विषय घेवन एक लेक्चर करया. उणे 50 लेक्चर जाव येतात तशें केल्यार. कितें म्हळ्यार ते प्रत्येक श्लोकान तू 6, 8, 10 विषय चर्चा केल्ले आसा. ते तुमकां 1 घंट्यान तू 45 मिनिट्सान तू ते कवर करचो साध्य ना. आणि त्या बद्दलची जेन्ना पुराक त्या समकोळका म्हणून अर्थ जावपाक मना आसलेली तुमकां म्हगेली नम्र विनंती आसा तुम्ही त्या प्रत्येक श्लोकान तो एक विषय डिवायड करून एक विषयारी ते वपास रेफरन्स दिवन डिस्कस करता. ताजे मागीर त्या श्लोकाचो मतितार्थ गर्भित अर्थ सगळ्यांक गोच जाता अशी म्हगेली एक तुमकां विनंती आसा. तर केवळ 11 श्लोक 11 श्लोकाज ओनली. एक मिनिट. सो प्रभुपाद स्वामीन बरयलें आसा प्रस्तावनेंतू इंट्रोडक्शनांतू की प्रत्येक मनशाक भक्ती मार्गांतू येवची फुडें त्या अवस्थेत दाखवूनय भक्ती मार्गांत परम प्राप्ती जावू थंय, प्रेम भक्ती प्राप्त जावू थंय पुरा नमुन्याचे उपदेश ह्या ग्रंथ आसा. आणि प्रभुपाद स्वामी विशेष सांगतात की कोण नवीन आसा ह्या मार्गांत ताका कसनय गुर्त ना. आणि काही आत्ता चिके श्रद्धा जाल्लेले मात्र देवारी विश्वासू श्रद्धा अत्त प्राप्त जाल्ल्या मात्र त्या सगळ्यांनी आणि भक्ती मार्गांतू भारी मुखार गेल्ले मनशांक सगळ्यांक ह्या ग्रंथ वाचन करता म्हणून भारी आवश्यक आसा अशें आमगेल्या परमगुरू AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेंतू इंट्रोडक्शनान सांगिल्लें आसा. आणि त्या बूक प्रभुपादान ताजे वयर तात्पर्य बरयला. एक श्लोकावरी दिग तात्पर्य बरयला. आणि जाल तितले लायक करून ते आमकां अर्थ जावका म्हणून प्रयत्न केला. हांव एक पंता म्हगेले गुरु महाराज परमपूज्य राधानाथ स्वामी भट्टू ट्रेनारी मस्त वर्सां फुडें आमी म्हाका दिसता ऋषिकेशा वता आशिल्ली ती. त्या दिसान तूं स्वामी आमगेले केन्नाय सेकंड क्लास ट्रेन या थर्ड AC ट्रेनान तूं वचचें आशिल्लें तेन्ना एक पंता हांव तांगेलो एकलो आशिल्लो
आणि आम्ही ट्रेनारी ओव्हरनाईट जर्नी करता आशिल्ली ती. एक ट्रेनान तूं सेटल जाल्ले मागीर 5-10 मिनटां करी मागीर स्वामी म्हणाले की ओके गुड नाईट आतां आमी न्हिदोया म्हणून हांवय न्हिदो चार तांणी न्हिदो चार केल्ली. मागीर तांगेले हँड बॅगा दाखोवन तांणी एक सायड चेन उगडून एक सांचे पुस्तक भायर काडलें आनी म्हाका बाय बाय केल्ले मागीर 1 घंटो थंय तांणी तें पुस्तक वाचीत आशिल्लें. हांव चिके लागीं वचून नियाळ्ळें मागीर म्हाका कळ्ळें तें बूक उपदेशामृत. ते राधानाथ स्वामीले परसांतू प्रति दिवस ते बूक आसा. खंयी वतना खंयी शॉर्ट डिस्टन्स वचचें आसा दीर्घ अंतर वचचें आसा यात्रा करचें आसा खंयी फ्लायटार वचचें आसा या ट्रेनार वचचें आसा खंयी गेल्यार तांगेले हँड बॅगान तूं सायड पकडून तूं स्मॉल बूक आसा ते बूक स्मॉल सायज आसा ते खंयच्याय सान बॅगान तूं सायड पकड आनी तूं लायक करून रावता. ताजो अर्थ अशी की त्यांनी ते बुक उपदेशामृत आज से hundreds of times he has read the book. 100 गटल्यान त्यांनी त्या गीता पुस्तक अपास वाचिल्लें आसा. तितले महत्वपूर्ण पुस्तक असते त्यात मग त्या मनाक गेले की सक्कड बुक्का भितरी त्या बुक स्वामी आमगेले केन्नाय बॅगांत घालून सक्कड कडेन व्हरचें आसा. ते म्हळ्यार त्या पुस्तकांत अशी उपदेश केल्ले आसा की ते आमगेले एक एक पांव मुखार दवरतना पाय मुखार दवरतना आमकां ते अगत्य आसा अशी नमुन्याचे प्रॅक्टिकल इन्स्ट्रक्शन त्या पुस्तकांत दिल्ले आसा. त्या खातीर आमकां सगळ्यांक तें पुस्तक आमी मराठी म्हणटा पळय की ते कळून पेयले पाहिजे मागीर ते ताजे फुडें कशाय करून ते पिवपाकय. प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर प्रत्येक श्लोक प्रत्येक लायन ताजी पुरा बाय हार्ट करून ते आमगेले आचरणांतू हाडून त्यान मुरे येते की त्या पुस्तक आमकां आत्म मुखोद्गत हृदयस्थ जावका कंठस्थ जावका अशी आमगेल्या आचार्याली विनंती आसा. इतली ते महत्वपूर्ण पुस्तक आसा. त्या पुस्तकांत जशी चैतन्य महाप्रभुल्या चैतन्य शिष्टाष्टक प्रार्थनेन तू कसं ना भक्ती मार्गांतुल्या सकळापाशी सुरवे स्थानां दाखवून सकळापाशी सुरवे स्थान थंय दवरून परमस्थान थंय प्रेम भक्ती स्थान प्राप्त करूतय सकळ नमुन्याच्या इन्स्ट्रक्शन तांणी दिल्लें आसा. सकळ नमुन्या अवस्था वर्णन केल्लें आसा. सकळ नमुन्या जर्नी फ्रॉम द मोस्ट नियोफाईट स्टेज टू द मोस्ट एडवान्स स्टेज त्या पुरा जर्नी आसा प्रवास त्या पुरा प्रवासाचे वर्णन लायक करून त्या चैतन्य शिक्षाष्टकांतू दिल्लें आसा. सकळ नमुन्या अवस्था भक्ती मार्गांतुली लायक करून तांतू 8 श्लोकांतू मात्र त्या पुरा वर्णन केल्लें आसा. तशी ह्या बुकांतू केवळ 11 श्लोकांत माध्यमांतुल्यान भक्ती मार्गांतुल्या सर्वश्रेष्ठ तत्व कसं आसा आणि कसं कोरका सिद्धांत नाही तत्वज्ञान म्हणून नाही कसं आम्ही प्रॅक्टिकली कोरका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अशे नमुन्यारी पुरा स्टेपाचे लायक वर्णन दिल्लें आसा. आम्ही आजी संक्षेपांतू या बुकाचे एक आम्ही सर्वे करूया. डिटेल डिस्कशन आता करूच जायना पण संक्षिप्त स्वरूपांतू या पूर्ण पुस्तक कसं बरयलें आसा आम्ही एक 15 मिनिटांतू प्रयत्न करूया की अंतू कसं दिल्लें आसा. श्लोक नंबर 1 या फर्स्ट श्लोकांतू त्यांनी दिल्लें आसा की स नमुन्या इंद्रियारी 3 नमुन्याचे वेग स नमुन्या वेग सांगले वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्हा वेगम उदर उपस्थ वेगम. स नमुन्या वेग आसा या सम नमुन्या वेग कोण कंट्रोल करता कोण नियंत्रित करता कोण नियंत्रण करता तक्काचे या जगत्यांतू गुरु म्हणून जावचो अधिकार आसा. कोणी दुड्ड दिवन ऍडव्हर्टायज करून लायक करून सोशल मीडिया मॅनेज करून आचार्य जावचे शक्यता तांतू ना. आमगेले आचार्य सांगता आसा ती रूप गोस्वामी की कोण आहे वाचो वेग मनसा वेग क्रोध वेग उदर वेग उपस्थ वेग स नमुन्या वेगार कोण नियंत्रण केला त्याच मनशाक गुरु जावन शिष्य करचो अधिकार आसा अशी त्यांनी फर्स्ट श्लोकांत वर्णन केला. सेकंड श्लोकांत वर्णन केला भारी इम्पॉर्टंट की कोणाक भक्ती मार्गांतू गंभीर जावन सिरियस जावन मुखार प्रगती करची म्हणून मना आसा निश्चय केला
विश्वास आस आणि निश्चयपूर्वक मुखार वचची इच्छा आसा तांकां एक गोश्ट जावका की कसं कसं केल्यारी आमगेल भक्ती नष्ट जाता. षडबीर भक्ती विनश्यती. कसन कार्य केल्ले मागीर आमगेल भक्ती नष्ट जाता, नुकसान जाता. तेन्ना सांगिल्लें आसता. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलंच षडबीर्भक्ती जनसंघश्च नाही जनसंघश्च लौलंच षडबीर्भक्ती विनश्यती. आय थिंक आय एम राईट. तर ह्या स नमुन्या वस्तू कार्य केल्ले मागीर भक्ती नष्ट जाता. फॉर एक्झाम्पल कितले अगत्य आसा ताजे बरोबर चड खाल्ल्यारी अत्याहार केल्यारी भक्ती नष्ट जाता. अशी स नमुन्या कार्य सांगला ते आम्ही इंटरेस्ट घेऊन गोष्ट कोरका कसन नमुन्या त्या सिक्स स नमुन्या कसन कार्य जे केल्ले मागीर आमगेल केल्लेली भक्ती नष्ट जाता. थर्ड श्लोकांत सांगिल्लें आसा की कसन स नमुन्या खंयची वस्तू आसा ती स नमुन्या खंयचे कार्य आसा ते केल्ले मागीर आमगेल भक्तीक अनुकूल आसा. षडबीर भक्ती प्रसिद्ध्यती. आमगेल भक्ती वृद्धी जाता. आमगेल भक्ती आनी ती तांचो आमी प्रगती करूं येता, मुखार वचूं येता. लायक करून भक्ती आमगेले अधिष्ठान मजबूत आनी स्ट्रॉंग करूं येता. हे स नमुन्याक खंयची गोष्ट वस्तू आसा ती त्या वर्णन केल्लें आसा थर्ड श्लोकांत. ताचे मागीर 4 नंबर श्लोकांत कसं वर्णन केलं मारी की भक्तांक सत्संग भारी आवश्यक आसा. तर सत्संग कशी कोरका सत्संगान तूं असल कसन कार्य कोरका ज्या केल्ले मागीर भक्ता भितरी प्रेम वृद्धी जाता. वैष्णवा भितरी प्रेम वृद्धी जाता. कसं कसं केल्ले मागीर स नमुन्या कार्य सांगला की आम्ही कोणाकय जेवण प्रसाद दिवं का तांगे लागीं प्रसाद घेऊ का ग्रहण करू का आमगेले मना भितर कसं आसता ते सांगू का गुह्यम आख्याती पृच्छती. तांगेल मनात तू कसं नसतं ऐकू का लायक करू आणि तांकां भेट वस्तू दिवं का तांगेल कडनं भेट वस्तू घेऊ का. आमकां गोतच पळय ಒಟ್ಟು बसून जेवल्यारी मोग वृद्धी जाता, मोग वाढता. म्हणून कुटुंबीय मनशां आमगेल्यान तू एक रिवाज आसा की दिवाळे सणाक संसार पाडव्याक दसऱ्याक सारे कुटुंब जणांनी ಒಟ್ಟು येवन जेवण कोरका देवाल प्रसाद ग्रहण कोरका म्हणून सांगिल्लें आसा. कित्याक की केन्ना मोगा मनशां कुटुंबीय मनशां ಒಟ್ಟು येवन जेवतात तांगेले मोग वृद्धी जाता. म्हणून सण आनी पुरा निमित्त करून कुटुंबीय मनशान केन्ना ಒಟ್ಟು येवन जेवण करता. तशी वैष्णव समुदायांत वैष्णवांक एकमेका खातीर मोग निर्माण जावका म्हणून असल्यार तांणी ಒಟ್ಟು येवन जेवण करका. भेटले मागीर तांकां कसं भेट वस्तू दिवका कसं घेवन वचूका तांचे खातीर सांज जावं व्हड जावं वस्तू भेट दिवका गिफ्ट दिवका. आनी ताचे मागीर अशे संबंध प्रस्थापीत जाल्ले मागीर एक दीस अशी अवस्था येता की आमगेले मना भितर कॉन्फिडेन्शियल रहस्यमय वस्तू आमकां सांगता तशी एक परिस्थिती निर्माण जाता. वी क्रिएट अ सिच्युएशन वेर वी फील लायक ओपनिंग अवर हार्ट आणि हे सहकार्य केल्ले मागीर भक्ता भितरी मोग जाता. फिफ्थ श्लोका 5 नमुन्या श्लोक आसा तातूंत सांगला की कितले नमुन्या भक्त आसा ती एक भक्त आसा कनिष्ठ भक्त एक भक्त आसा मध्यम भक्त आणि एक भक्त आसा उत्तम अधिकारी. कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी ते कशी आमकां कळका की आमी कनिष्ठ आसा ती की मध्यम आसा ती कोण उत्तम अधिकारी आसा तांगेलें लक्षण कसं कसं आसा आणि तांकां कशे नमुन्याक आमी आदर दिवका तांगेले सन्मान कशें करका कोणाक प्रणाम करका कोणाक दंडवत प्रणाम करका कोणाक सेव करका अशी पुरा विस्तृत वर्णन त्यांनी 5 श्लोकांत दिल्लें आसा. विंगड नमुन्या भक्तांक कशी गुर्त करता तांगेलो आणि तांकां कशी तांगेले सन्मान करता अशी पुरा वर्णन 5 नंबर श्लोकांत केल्लें आसा. 6 नंबर श्लोकांत कसं सांगलें आसा की आमगेल्या मनान तू एक ह्या जगान तू जन्म घेतले मागीर ह्या शरिरान तू जीवन काढता असताना आमगेल्यान तू एक दोष निर्माण जाता. त्यामुळे आमी कशें म्हणटा ती तो कोण तो आमचे गेलो तो कोण असो सुद्रांचो की तो हायव्यांचो की तो अमेरिकन की आफ्रिकन
अशें आमगेले तो पळय दिगूची तो काळो आसलो तो दिगूची अशें आमी नेहमी केन्ना उलयतात. कोणालाय गुर्त उरता रे तो पळय दिगूचो ती बायल पळय तेका दिगो केस आशिल्ली बाय ती काळ्या रंगाची अशी आमी पुरा शरिरा वैरी वर्णन करून जेन्ना आमकां गुर्त करता ते आमी तोची सामान्य मनशा खातीर तशें व्हडल्या कसले व्हड ना एक कळटा कोण जो आफ्रिकन डिवोटी म्हणजे आमकां अशी एक एड्रेस आसा पण तशी आमी तेच मनोवृत्ती साधू संतगण शुद्ध भक्त हांकांय ते अप्लाय केल्यार भारी नुकसान जाता तर 6 नंबर श्लोकांत सांगिल्लें आसा की शुद्ध भक्ताक पळयतना केन्नाय तागेल्या शरीर भंगी पळोवन तागेल्या की वर्णन करचें नज ताका एक उदाहरण दिला प्रभुपादान आणि रूप गोस्वामी सुद्धा उदाहरण दिला की गंगा एक कडेन ग्रीन रंगा दिसता आता हांव बसला हांगा उत्तर काशीक हांगा म्हगेले दाव बघले ना गंगा व्हांवता आसा थंय बण्ण आसा पांच बण्ण आसा ग्रीन कलर आसा चिके मुखार गेले मागीर गणेश गंगा आसा ते ट्रान्सपरंट आसा ताचे मुखार अनेक मुखार गेल्यार मंदाकिनी आसा अलकनंदा आसा ते ब्लू आसा डार्क ब्लू आसा डीप ग्रीन आसा असे विंगड विंगड नमुने आसा त्या दूर दाखव न्हू तुम्ही ग्लासा दाखव तू उदक काढल्यार त्या कसनय रंग ना तशी गंगा आमकां कशें देख पडटा ती कशी देख पडल्यार तेजे उदक केन्नाय परम शुद्ध आसा तशी अष्टावक्र मुनीक शरिरांतू 8 नमुन्या 8 कडेन तांकां बेंड आशिल्ले तांकां एक मनुष्य पळोवन हांशिलो ताका शाप मेळ्ळो की तूं अजगर जावन राबुका तो कोण जालो अगासूर जालो कितें म्हळ्यार शुद्ध भक्ताक परम संताक परम साधूक तागेल्या शरिराचे अव्यंग पळोवन तशें त्या नमुन्या कमेंट करून त्या नमुन्या गुर्त करचो ही पाप बुद्धी म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणून केन्नाय खंयचेय संत पुरुषाक तागेले शरीर बण्ण कशें आसा तागेले शरीर आकृती कशी आसा तागेले वेट कशी आसा तागेले नांग कशी आसा तागेले ओंठ कशी आसा डोळे कशे आसा ती ह्या विशयान तूं वर्णन करच्या नज अशी त्यांनी 6 नंबर श्लोकांचो लायक करून विस्तृत वर्णन करून सांगिल्लें आसा 7 नंबर श्लोकांत सांगिल्लें आसा लायक वच सांगिल्लें आसा ते म्हळ्यार कोणाक जॉन्डिस जाल्ला पळय म्हाका ते आमचे कडल्यान तो शब्द करतना जॉन्डिस नाका लायक शब्द आशिल्लो म्हणजे आमकां सांगता आशिल्लो नासतना एनिवे जॉन्डिस जाल्ल्या मनशाक कोब्बा रोसू कूड जाता कोब्बा रोसू तशी गोड आसा पण केन्ना जॉन्डिस जाल्ले मनुष्य कोब्बा रोसू पिता तो गोड आसल्यार ताका कोड लागता इथे म्हळ्यार ताका जॉन्डिस जाला त्या कोब्बा रोसान दोश ना कोब्बा रोसू गोडो आसा पण केन्ना मनशाक जॉन्डिस जाला की तागेले जिब्बेक रुची ना आणि रुची ना अशी नाही गोड वस्तू कोड लागता इतलो रोग असतो पण ताची वखद तेची त्या कोब्बा रोसू पित्त गेल्यार एक दिसान तू ते जॉन्डिस गुण जावन त्या जिब्बेक अपास रुची येता आणि कोब्बा रोसू कशी आसता गोडू तशी ताका गोत्तू जाता जिब्बे माध्यमांतल्यान रोग कांयच जाल्ले मागीर तोच कोब्बा रोसू कशी आसा मुळांत तू गोड आसा तशी ताका अपास गोड लागचे सूर जाता तशीची केन्ना की आमकां ह्या जगत्यांत आयले मागीर भवरोग बाधा जाल्लेली आसा आम्ही आमगेले शरीर आम्ही म्हणून लेखता आसा ती आत्मभाव देहात्म बुद्धी घेऊन राबिल्ली आसा ती तेन्ना आमकां देवाल नांवा विशयांतू रुची ना देवाल नांव सर्व मधुरम मधुरोभ्यपी हरे नाम एव केवलम देवाल नाव सर्वा भितरी गोड अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा पण तेची गोड गोड देवाल नाव आस पळय त्या भौतिक संवसारांत तूं कोणाले बद्ध अवस्थे आसतना ते नांवान तूं रुची येना नाकशा म्हणून दिसता संत जण नामदेव ते नाव घेवन तांकां रण्य येता मोगान ते नाव आमी घेतल्यार आमकां कश्ट जाता नाका म्हणून दिसता पण तेच नाव आमी घेता राबल्यार आयुष्यभर तांतू आमी साधना करता राबल्यार तेच नाव आमकां आमगे रोग गुण करता आणि तेच नाव देवाले आमकां त्याचे विशयी मोग निर्माण करपाक सहाय करता ह्या प्रवर्णनांनी 7 श्लोका केला
8 श्लोका सांगतात रूप गोस्वामी की मनुष्य जन्म घेतली मागिरी सर्वश्रेष्ठ कार्य खंयचे आहे. मनुष्य जन्म आमकां कशा खातीर दिल्लो. व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ ह्युमन लाईफ. त्यांनी सांगता असती की दिसाक 24 घंटे मनशानं मनुष्य जाऊन आलेलं जीवानं देवाल नामस्मरण कोरका, नाम उच्चारण कोरका आणि नामस्मरण कोरका. आणि कसं स्मरण कोरका. नाम रूप लीला धाम देवाल नावा स्मरण कोरका उच्चारण करून देवाला रूपा वर्णन कोरका रूपा स्मरण कोरका देवाली लीला ऐकू का सांगू का स्मरण कोरका आणि देवाल धामाविषयी सांगू का ऐकू का स्मरण कोरका. नाम रूप लीला धाम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हे 3 कार्य या 4 वस्तू खातीर मनुष्यानं 24 घंटे करत राबू का अशी त्यांनी 8 नंबर श्लोकात सांगितलं असं. आणि एक लास्ट लाईन सांगितलं असं 8 श्लोकांतून एक कोण संत गण कोण साधू गण कोण ऋषी गण अहोरात्र 24 घंटे शुद्ध भक्ती मार्ग कोरनु भक्ती करत असती तांगेल्या पदानुगमन कोरका काही तांगेले मार्गार उत्सुका तांगेल सांगेल उपदेशू पालन कोरका आणि तांगेल मणकी राबून तांगेल सत्संगा राबून तांगेल आज्ञा पालन कर तांगेल सेव करून आम्ही आमगेल जीवन कंठित कोरका अशें सांगिल्लें आसा. 9th श्लोकांत तू भारीदायक वर्णन केल्लें आसा की सगळा पशी श्रेष्ठ वैकुंठ लोक म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्या जगात तो आमगेल मस्त जागा आसा पळय. मुंबई आसा मद्रास आसा बेंगलोर आसा कर्नाटक आसा मुल्की आसा बेंगलोर आसा मस्त जागा आसा. त्या सगळा पशी भौतिक जगत्यान तू पार जावन आमगेले अचिवमेंट कसं आमकां वैकुंठ वचचें आसता. आणि त्या वैकुंठान तू आणि कसं कसं असं हायर एरियाज त्यामुळे वैकुंठापाशी मथुरा धाम श्रेष्ठ आस काही. त्या मथुरेन तू मस्त जागा आसा ती. रूप गोस्वामीन सांगितलं असं श्री मथुरा महोत्सव या ग्रंथांत की मथुरा मंडलांत 6,600 million holy places are there. कशें सांगचे 66 अब्ज 66 billion holy places are there in मथुरा मंडल ब्रज मंडल श्री वृंदावन धाम. त्या सक्कड स्थाना भितरी देवाक 137 फॉरेस्ट मस्त मोग आसता. त्या 137 भितरी 108 वन फॉरेस्ट भारी मोग के. त्या 108 वनांतू 12 वन भारी तांकां प्रीती आसता. त्या 12 वनांतू सगळा प्रीती कसं न्हय श्री वृंदावन धाम. कित्याक थंय देवान सुरवेपंता फर्स्ट टाइम देवान तेन्ना रासलीला केलेली म्हणून तांतू त्या वृंदावनांतू एक पुरूक असं एक गुड्ड असं गोवर्धन पर्वत म्हणून त्या वृंदावनांतू पशी वृंदावनांतू आशिल्लो गोवर्धन ताजे पशी चड प्रीत आसता. आणि त्या गोवर्धनांतू एक स्थान आसा राधाकुंड श्यामकुंड ते ताजे पशी अतिप्रिय आसता. आणि त्या राधाकुंड श्यामकुंड या जगत्यान तुले सर्व उत्कृष्ट सर्व उच्च स्थान आसता. ताजे मुखार कोणी आणि पवित्र स्थान ना काही. सर्व पवित्र सर्व उत्तम स्थान हाजी पुरा वर्णन 9th श्लोकांत केला. आणि 10th श्लोकांत कसं सांगला की एक नमुन्या ज्यान आसा ती कर्मकांड त्यांनी देवाविषयी काम करता ती ताका फल जावपा. हो यज्ञ ही पूज केल्यार म्हाका ह्या फळ मेळटा. ह्या व्रत केल्यार चांग बामूण मेळटा. ह्या नमुन्या व्रत केल्यार चांग बायल मेळटा. ह्या नमुन्या व्रत केल्यार चांग चेडू जाता ती तांकां एक शिक्षण प्राप्त जाता काही. ह्या नमुन्या देवाक पूज केल्यार दुड्ड प्राप्त जाता काही. ह्या देवील पूज केल्यार विद्या प्राप्त जाता काही. अशी पुरा नमुन्या कर्मकांड विधी देवांतू वेदांतू दिल्ले आसा. वेदांतू ताका म्हणटा ती कर्मकांडी. तागेले पशी त्या नमुन्या जेना पशी श्रेष्ठ कोण ज्ञानकांड तांकां वैराग्य चड आसता. तांकां कर्मफल नाका. तांकां वैराग्य मोक्ष जावपा. तांगेर पशी श्रेष्ठ कोण भक्ती करताले तांकां भक्ती परिचय जाला भक्ती गुर्तू जाला ते श्रेष्ठ काही तागेले पशी. कर्मकांडी पशी ज्ञानकांडी श्रेष्ठ काही तागेले पक्षी कोण श्रेष्ठ तांकां भक्ती मार्गांतू आत्ता
गुर्तू जाल्लें आसता तांगेल तां श्रेष्ठ आसता. असल भक्तां भितर जांकां भक्ती गुर्तू जाला आनी भक्ती करचें सुरू केल्या तांतूं सगळ्या पशी कोणाक देवा विशीं मोग प्राप्त जाला तांणी श्रेष्ठ सांगला. आणि अशी कोणाक प्रेम आणि भक्ती प्राप्त जाल्या, दोज हू आर प्रेमी भक्तस, कोणाकय देवा विशीं मोग प्राप्त जाला, प्रेम रस प्राप्त जाला, अशी भक्तां भितरी गोपी सर्वांतू श्रेष्ठ काही. आणि त्या सक्कड गोपी भितरी सर्वश्रेष्ठ गोपी कोण की राधा राणी म्हणून सांगितलं असं. ही ह्या डिस्कशना चैतन्य महाप्रभून गोदावरी नैया बगले बैसून रामानंद राया वटू प्रयोजन विद्या सांगितलं असं तांतू ह्या आमकां कळता की त्या सक्कड गोपी भितरी सर्वश्रेष्ठ गोपी कोण श्री राधा राणी. ह्या पुरा वर्णन सेकंड लास्ट श्लोका दिला. आणि लास्ट श्लोका कसं वर्णन केला, कल्मिनेशन ऑफ रूप गोस्वामीज उपदेशामृता, द लास्ट पार्टिंग मेसेज 11th श्लोका कसं म्हणला की या सक्कड जगत्यांतू सक्कळापाशी श्रेष्ठ स्थान असते राधा कुंड. आणि त्या राधा राणी आणि राधा कुंड अंतू कसं फरक ना काही. तशी राधा तशी राधा कुंड. कृष्णाक राधा कितले मोग आसा तितलोच मोग राधा कुंडार असते. आणि कृष्णानं राधा कुंड स्थानाक मस्त वरदान दिला की राधा कुंड या स्थान नाही, या उद्दा नाही, या राधा राणीला द्रवरूप प्रेम असते. राधा राणी का मिगल विषयांतू कसं प्रेम असं कसं मोग असं त्या द्रवरूपांतू या कुंडांतू प्रकट झाला काही त्या राधा कुंड. सेकंड वरदान दिला की हंतू कोण स्नान करता कोण न्हाता हंतू ताका राधा राणीलो मिगल विषयांतू कितले मोग असं कितली भक्ती असं ती त्या मनशाक प्राप्ती जात काही. थर्ड वरदान, या राधा कुंडांतू कोण स्नान करता तो म्हाका राधा कितली प्रीती आस तितलोची मोगाचो जाता. कितलो मोग म्हाका राधा वैरी आस तितलोच मोग म्हाका त्या मनशावर जाता, त्या बायले मनशावर जाता कोण राधा कुंडांतू स्नान करता. आणि राधा कुंडांतू स्नान केले मागीर राधाही तागेले वटू मस्त मोग करता त्या मनशावर. दॅट पर्सन बिकम्स बिलवेड टू राधा राणी ऑल्सो, टू मी ऑल्सो. आणि राधा आल्या मनांतू मिगेल विषयांतू कसं भक्ती असत ती भक्ती प्राप्त जात काही. अशे नमयांतू टॉपमोस्ट प्लेस म्हणून राधा कुंड स्थानाचे वर्णन केलं असं. आणि सांगले असं की या जीवनांतू देवाली भक्ती करताना सर्वोत्तम निवास स्थान प्राप्त करचे असल्यारी राधा कुंड किनाऱ्यांतू बैसून निवास करून जप करून कार्य करचे ह्या आमगेले भक्ती जीवनांतले सर्वश्रेष्ठ कार्य असत. अशे नमुनारी एक सुंदर ग्रंथ बरयला. हांव ह्या पुस्तक मस्तपंत वाचिला आणि मस्तपंत हांव हॉस्पिटलांतू आणि देवस्थानांतू आणि मेडिकल कॉलेजांतू सक्कड कडेन अनेक पंत हांव ह्या ग्रंथू हांव शिकल्ले आसा. अध्ययन केला आणि अध्यापन केला. कितले पंत अध्ययन केला तितले पंत अध्यापन केला आणि अध्ययन केले मागीर अध्यापन केले म्हाका आनीक चड अनुभूती प्राप्त जाल्या. अशी आहे अनंत सागर असं सानशे बुक असं 11 श्लोकाज ओनली, पण तांतू अनंत साक्षात्कार अनंत भक्ती अनुभूती तांतू निपुण असं रहस्य रूप असं. म्हणून प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनशाक कोणाक वैष्णव म्हणून जावका म्हणून मना असं की आम्ही वैष्णव जावका कृष्णाला भक्ती प्राप्त जावका. आणि आम्ही खंयचे अवस्था आसा ती सुरवे अवस्था आसा ती मध्य अवस्था आसा ती की परम अवस्था आसा ती त्या सक्कड अवस्थेंतू आम्ही उपदेशामृत ग्रंथू अपास वाजित राबुका आमगेले आयुष्यांतल्या खंयचे आमगेले अवस्था आसा ते प्रत्येक अवस्थेंतू आमकां दैवी साक्षात्कार करची शक्ती या ग्रंथांतू आसा. त्या खातीर आमी ह्या उपदेशामृत तुमगेले सिरीज आसतना तांतू मन लावन आयकुका, मन लावन चिंतन करूका, सुरवे वाजून वचुका आणि त्या वाजिल्ल्या विशयांतू आयकुका आणि ताजे वेपार मंथन करून चिंतन करून ताजे विशयांतू साक्षात्कार करपाचो प्रयत्न करता. कारण आमी कितले नियम पालन करून आमकां शुद्ध दवरता ती तितली ह्या ग्रंथ आमकां
चढ चढ करून साक्षात्कार प्राप्त करून दित्तवत्ता ताका तरी रूप गोस्वामी द्वारा रचित आणि प्रभुपाद स्वामी द्वारा कसं नाही परपोट दिला ती तात्पर्य दिला ती त्या आमकां लायक करून अपोस वाचुका अशी तुमकां हांव नम्र विनंती करता आसा आणि आयची मेगेले प्रवचन हांगा कैद करता आसा हांव सांगेल विशयान तूं कोणाकय प्रश्न असल्यार ताचे समाधान करचे प्रयत्न हांव करता आसा. हरे कृष्णा. हरि बोल प्रभुजी, हरि बोल. मस्त लायक जाल्याची सेशन. तुम्ही अनंत सागराचे अमृताची एक बूंद ताजी रुची दाखयलेली आसा आमकां आनी मुखार सून आमी पळयताची कशी जाता म्हणून. आज आमकां सगळ्यांकय ताजी महिमा आनी ताका सगळें आमकां सांगून दिलेलें आसा प्रभुजीन. तुमगे सगळ्या तर्फेन हांव प्रभुजीक अनंत धन्यवाद दिता आसा. आता आमकां तुमकां कोणाके प्रश्न असल्यार तुम्ही निमगू येता. Please again, what is that? Please highlight few background of Rupa Goswami, Saraswat Brahmin. Hare Krishna. आमगेले भाग्य अशें आसा की रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या दोगय गौड सारस्वत ब्राह्मण. तांणी मूळ आमगेले गांवचे कर्नाटकांतले. ताजी मागीर तांणी बेंगालान केलेली ती आणि मागीर तांणी थंय प्रचार केलेलो आसा आनी थंय दाखोवन मागीर चैतन्य महाप्रभूंका भेट करून ताजे मागीर तांणी बेंगाला वचून आणि वृंदावन वचून राबिल्ली आसा ती. आमगेले काय तरी आमकां मस्त गर्व करचे गत ना, पण एक अभिमान आसूं का आमकां की आमी खंयची कुळांतून आशिल्ली ती. तेच कुळ आमगेल्या ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायांतले रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी आणि जीव गोस्वामी तांगेले पुतण्यो. या 3 जण आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण. आमगेले वैरी आमी केन्ना म्हणटात की आमी GSB म्हण आमगेले वैरी मस्त व्हडली जबाबदार आसा की केवळ जात जावन गर्व करचे गत ना. आमकां तांगेले पदानुकरण करून तांगेले आज्ञा पालन करून तांगेले उपदेश पालन करून आमकां आमगेले जीवन धन्य करका. तांगेल कुळांत आमी जन्म घेवन तांगेले आमकां सन्मान करका. तांकां आमगेले विशयान तूं अभिमान अशी दिसुका तशी आमगेले ऍक्टिव्हिटी आसूं का, आमगेले कार्य आसूं का अशी आमी तांकां प्रार्थना करता. केवळ जन्म जावन कोणी ब्राह्मण जायना ती, पण तांणी सांगिल्ल्या उपदेशाक पालन करून तांगेल्या अपेक्षानुसार आमी राबल्यार आमगेलें जीवन चलयल्यार तांकां मागीर आमगेल्या विशयान तूं भारी भरम जाता, गर्व जाता की हो मनुष्य मेगेल्या कुळांतलो, हो मनुष्य GSB ब्राह्मण, गौड सारस्वत ब्राह्मण. तर केवळ नाममात्र ब्राह्मण जाण्याशी आम्ही सगळ्यांनी मेळून आमगेल्या GSB गौड सारस्वत ब्राह्मण या जाती खातीर अभिमान जावका, जेवणाक गर्व जावका अशी आम्ही आमगेले कार्य दवरका, विचार दवरका आणि जीवन पद्धती दवरका. त्या निमित्तान आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून आम्ही सार्थक जावका अशें आमगेलें जीवन आम्ही चलोवका. हरे कृष्णा. आणि कोणाक प्रश्न आसा की अनेक पंथ बुक जी दाखव येता, अनेक पंथा सगळ्यांनी ते बुक घेवका. त्या बुका मोल ओनली 30 रुपीज. आम्ही सान आसतना 5 रुपीज 10 रुपीज आशिल्ले. आता ते काय 25-30 जाला. प्रत्येक मनशान या बुका तागेलो दवरका आणि एक 5-10 कापी दवरका आणि कोण कोण घरला येता तांकां भेट दिवका अशी म्हगेली तुमकां विनंती आसा. मस्त म्हारग येना. तांतू अमृत तुल्य समुद्रा म्हणके ज्ञान बिंदू ज्ञान मोती तांतू दवरले आसा ती. हरे कृष्णा. धन्यवाद. So is there any question? प्रश्न अनम्यूट करून येता. अनम्यूट कर येता. अनम्यूट कर येता. एक कृष्ण प्रभु विचारतारी प्रशांत शामबेक. हाँ हाईलाइट करू येता. Is it allowed to take bath in Radha Kunda?
हा ओके राधाकुंडान तू रूप गोस्वामी सांगितलं असं की राधाकुंडान तू स्नान कोरका म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वामी तांगेले शिष्य घेऊन एक पंत राधाकुंडा गेल्ली ती आणि थंय पावले सताक सक्कड वेस्टर्न शिष्यानी कसं केलं आमगाल काढून लायक करून तू उडकी मारणू हातपाय हालोनू स्विमिंग करचे मस्ती करू सुरू केली तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यानं तांकां इमिजिएट ऑर्डर दिले की तुम्ही आत्ताच्या आत्ता उदकांतून भायर पडका म्हणून तुमगेल कोणाली अंतू उदकांत देवची योग्यता ना ते म्हळ्यार राधाकुंड आणि श्यामकुंड अंतू देवची योग्यता कोणा आसा कोणे तांगेल इंद्रियावेरी नियंत्रण केल्लें आसा इंद्रिय दमन केल्लें आसा आणि नियम पालन केल्लें आसा कोणाक मनांत विकार ना ती असल मनशा मात्र राधाकुंडा भितर देवल मागिरी तशें देवचो अधिकार आसा आणि देवल मागिरी कृष्णान दिलेले वरदान प्राप्त करची योग्यता आसा त्या खातीर आमकां आमी सकाळ पाशी फुडें 1986 डिसेंबरान तू वृंदावना गेल्ली ती फर्स्ट यात्रा राधा गोपीनाथ मंदिरा दाखवून ओनली 22 पीपल परंतु आम्ही राधाकुंड गेल्ले मागीर आमकां आमगेल्या स्वाम्यांनी राधानाथ स्वाम्यांनी आमकां न्हांवच्याक परमिशन दिनी आमी वचून उदका आपण मात येवचे 1986 दोर न्हू 98 थंय 98 कार्तिक म्हयने थंय आमकां 13 वर्स आमगेल्या स्वाम्यान केन्नाय न्हांवच्याक परमिशन दिनी 1998 तू हिज होलिनेस सच्चिनंदन स्वाम्यांक घेवन आमगेले गुरु महाराज राधानाथ स्वामी आम्ही 1500 मनश थंय गेलेली ती सांजे वेळारी काळोख पडलेलो आसा शीं चडत आसा आणि तेन्ना 1500 मनशांक घेवन यात्रेक घेवन आमी थंय पावले आसा ती आणि थंय राधानाथ स्वामी आणि सच्चिनंदन स्वामी दोगांनी मेळून 1 घंटो प्रवचन केला पिन ड्रॉप सायलेन्स की राधाकुंड एरियान तू राधाकुंड भितर नाही राधाकुंड एरियान तू कशी वचू का थंय कशी राबू का कशी थंय मौन दवरका कसनी उलोवचा नज केवळ देवाल नाव मात्र घेवका आणि कसनी उलोवचा नज अंतर्मुख जावन चिंतन करका अशी ह्या विशयान तू तांनी अर्ध घंटो हांणी अर्ध घंटो मेळ्ळो 1 घंटो बहिष्कारान सगळ्यांक राधाकुंड चारय बगल्यान बहिष्कारान त्या व्हडले प्रवचन आयकयला ताचे मागिरी 2,500 मनशांनी पिन ड्रॉप सायलेन्सान तू 3 पंत स्नान केला 1 पंत राधाकुंडान तू मागीर श्यामकुंडान तू वापस राधाकुंडान तू असा नियम आसा पण इतले स्नान करताना 2,500 भायली मनशां दादली मनशां भितर एक हावकाव ना कोणाला एक तोंडांतल्यान सोर भायर पडी ओनली टेकिंग बाथ फुल्ली पिन ड्रॉप सायलेन्सान तू तसे अनुभव आज ते आयुष्यात तू केन्ना येयनी आणि त्या वेळारी हांव 210 पंत उदकान तू आय डिप्ड इन द वॉटर तिथे म्हळ्यार कोणकोणा म्हाका गुर्त आसा कोणकोणा मोग आसा कोणकोणा म्हगेले ओट्टू गुर्त आसा ते सगळ्याक नांव घेवन हांव एक एक तू स्नान केला उदकान कोणाक गोतू 13 वर्सां तू कोणा आमकां चान्स मेळ्ळी आनी केन्ना चान्स मेळटा म्हणून गोतू ना त्यामुळे त्या दिसांत तू थंड उदकान तू 2013 टाइम्स आय टूक बाथ प्रेइंग फॉर एवरीबडी ताजे मागिरी हांव ताजे मुखाल वर्सान तू 1999 तू हांव वापस यात्रा घेवन वृंदावना गेल्लो तेन्ना सगळ्यांक गोत जाल्लेलें की गेल्ल्या वर्स यात्रेन तू स्वाम्यान सगळ्यांक राधाकुंडा भितर स्नान करच्याक परमिशन दिल्लेली तेन्ना म्हाकाय सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली प्रभुजी आमकांय स्नान करचें मेळटा तुवें हांव स्वाम्यांक मेल बरयलो स्वामी महाराज ह्या मेघालटू आयल्या मनशांक स्नान करच्या इच्छा आसत आनी म्हाका इच्छा प्रकट करता आसा ती हांव कसं कोरका स्वाम्यान सांगिल्लें हांव 1998 तू कार्तिकान तू सच्चिनंदन महाराजा बट्टू बैसून कशी मूड निर्माण केलेली पळय तशी मूड तुका निर्माण करचो साध्य असल्यार मात्र तू तांकां उदका घेवन वच नातल्यार उदका स्पर्श करून आचमन केलेले मात्र पुरो हांव राधाकुंडा वची फुडें कुसुम सरोवरांत तांकां बैसून 1 घंटो प्रवचन दिला आणि सगळ्यांक प्रॉमिस केले सगळ्यांनी की आमी तोंडांतल्यान एक शब्द भायर काडा म्हणून एक तर हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ती नातरी कस्सने उलयना ती
1 किलोमीटर अंतर असं राधाकुंड घेरा मेरी राधाकुंड एरिया असं फ्रॉम कुसुम सरोवर थंय धरून चमकून वताना एक सोर कोणाला ना आशिल्लो थंय गेले मागीर सगळ्यांनी स्नान केला एक शब्द ना तोंडांतल्यान आणि पुरा स्नान करून आंगाल घालून प्रदक्षिणा करून वपास 1 किलोमीटर भायर पडून कुसुम सरोवरा पावतय कोणेय तोंडांतल्यान एक शब्द काणी दॅट इज 1999 ताचे मागीर आम्ही कोणेय तांतू हांव केन्ना केन्ना केला अशें प्रमाणे यात्रेंतू केन्ना आमी थंय स्नान करनी कितें म्हळ्यार राधाकुंडाक पयस जागा दिसता कितले घाण उदक आसा कितले डर्टी जाला आनी तू ग्रीन मोत आयला तर राधाकुंडा विशयान तूं मानसीक अपराध जावचे नच म्हणून थंय आमी तांकां न्हांवच्याक व्हरना ती कितें म्हळ्यार जेन्ना कशी देहात्म बुद्धी अरे उदक घाण आसा आंगा घाण येता उदकाक घाण येता कशी आचमन करचें म्हणून विंगड नमुना विचार आसा त्या दूषित विचारा निमित्त आमगेल्या कृष्ण कॉन्शियसनेसांतू अपराध जावचे फाव आसा तेका तरी आर्तां आमी केन्नाय थंय स्नान करना ती आचमन मात करचें प्रार्थना मात्र करची कीर्तन मात्र करचें कथा मात्र करची आणि उदका स्पर्श करून मनांतल्यान स्नान करून थंय दाखोवन घरल्या वचचें राधाकुंडांत तूं स्नान करचो विशय म्हळ्यार आमच्या घरल्यान तूं बालदेंत उदक हाडून घालचो विशय न्ही इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर तेका तरी आमकां अनेक वर्ष आमगेल्या आत्मभाव निर्माण करता कृष्ण कॉन्शियसनेस निर्माण कृष्ण भावना निर्माण करता केन्ना आमगेलें मन पवित्र जाता तेन्ना आमकां गुरू परमिशन घेवन राधाकुंडांत तूं स्नान करूं येता पण केन्नाय वचून प्रतिपंत वचून स्नान केल्यार आमकां कसनय लाभ जायना राधाकुंडांत स्नान केल्यार आमकां केन्ना लाभ जाता केन्ना आमगेली कृष्ण भावना लायक आसा श्रेष्ठ आसा तेन्ना मात्र राधाकुंडा उदका स्पर्श करून आमकां दिव्य लाभ जाता अशी शास्त्रांतू बरयलें आसा हरे कृष्णा आनी कसा प्रश्न आसा Is it allowed to carry water from Radhakund to home? Yes. आम्ही राधाकुंडांतल्यान बाटल्यांतू आणि मडक्यांतू उदक वर येता घरल्यागी तातूंत काय बंधन ना सगळ्यांक वांटू येता नो प्रॉब्लेम आनी कसं आसा प्रश्न ओके हरे कृष्णा can you tell us a little on वैष्णव अपराध प्लीज वैष्णव अपराध हो व्हडलो विषय आसा अनेक 1 घंट्या प्रवचना विषय आसा एक वाक्यान सांगचें म्हळ्यार वैष्णवांक केन्नाय वायट दिसता अशी कसनय करचें नज अशी उल्लोवचें नज अशी कसन कार्य करचें नज अशी कसने शरीरा हावभाव करचें नज बॉडी लँग्वेज ऑल्सो should not be such की वैष्णवांक बेजार जावचें नज तांकां मनान तूं दुख्ख जावचें नज असले कसले कार्य आमी करता ताका वैष्णव अपराध म्हणटा ती एक कडेन पाप आसा आनी एक कडेन वैष्णव अपराध आसा पाप म्हळ्यार आमी सूर पिता ती मांस खाता ती जळके खाता ती आनी व्यभिचार करता ती परत येता ते पापा भितर येता पाप ताचे वर्गीकरण पापा भितर येता एक कडेन पाप आसा असं म्हणटा की पाप असल्यार वड ना एक दिसान तूं त्या पापा परिणाम नश्ट जावन भक्ती मार्गांत येता पण वैष्णव अपराध केल्यार ताचे पनिशमेंट स्वता कृष्ण आमकां दिता पाप केल्यार ताजो परिणाम आमकां माया दिता माया शक्ती आमकां पेट्टू मारता लायक करून पाप केल्यार पण ते जाव येता एक पंथा पण वैष्णव अपराध ह्या पापा पशी भयंकर आसा कारण पापा फळ माया शक्ती दिता आणि वैष्णव अपराधा फळ स्वतः कृष्ण दिता वैष्णव अपराध केलेल्या मनशाक कृष्ण स्वतः सोडना सो वैष्णव अपराध इज व्हेरी डेंजरस इन वन लाइन not to hurt the Vaishnavas by any means, by words, action, thoughts, body language. Don't hurt any Vaishnava or Vaishnavi.
हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. What is the solution to Solution of Vaishnava Vaishnava aparad? aparad. वैष्णव अपराध आम्ही केले म्हणून आमकां कळल्या री सोडवे कळलो का नव्हे आमकां मस्त पंत कळना आम्ही केला म्हणून आमकां दिसता आम्ही बरोबर स्वतः सम केला म्हणून दिसता. वॉट एव्हर वी हॅव डन रायट ओनली अशी आमगे प्रथम मनोवृत्ती आणि चांग मनोवृत्ती मेळ्यार आमकां कळता की आम्ही अपराध केला म्हणून. मागीर कसं करचें? अपराध कोणाक केला? तांगेले वचून तांगेले पांय धरून तांगेली क्षमा मागू का? तांगेले वचून फॉरगिवनेस मागू का? आणि कोणालाय वचून सांगचे जायना. नो यूज. यू गो टू हिम अँड से आय एम सॉरी, आय मेड अ मिस्टेक. नाही. कोणालो अपराध केला तागे लागीं वचून तिगे लागीं वचून तागेले पाय धरून हात जोडून लायक करून हात ओट्टू करून हृदयपूर्वक मनात बसून तांकां क्षमा याचना करता. तो उपाय. आणि केन्ना वैष्णव तुमकां माफी करता तेन्ना तुमकां माफी मेळटा. आणि कोणेय देवय तुमकां माफी करना. वैष्णव अपराध करून देवाला वचून आमी देवाला क्षमा मागल्यार काही उपयोग ना. देव तुमकां माफ करना. वैष्णव अपराध केल्यार वैष्णवय तुमकां माफी करचो आसा. ताणें माफी केले मागीर मात्र आमकां वैष्णव अपराध मुक्ती प्राप्त जाता. हरे कृष्णा. Thank you very much, Prabhuji. सगळ्या झालेले संशय निवारण करणाऱ्यास तुम्ही कोटी कोटी धन्यवाद तुमका. तुमगेल Thank बिझी you very शेड्यूल much. आणतो तुमगेल बिझी शेड्यूल आणतो तुम्ही टाइम काढून आमगेल भागवत पुराणाचे कोंकणी सेशनां सगळ्यांकय मार्गदर्शन केलेलं आसा आणि तुमगेल आशीर्वाद आमकां सगळ्यांकय केन्नाय अगत्य आसा. तशें म्हूण आमी ह्या सेशन म्हाकाय भारी खुशी आसा. आमचे गेल्या भाशेंतल्यान आमचे गेल्या विशयांतल्यान आमचे गेल्या जनांक शास्त्रार्थ करचे खातीर ह्या तुमी आमकां चान्स दिता आसा ती ह्या आमकां भारी खुशी आसा. भारी खुशी आसा. भारी समाधान आसा. थँक्यू व्हेरी मच. हरी बोल. हरे बोल. हरे कृष्णा. पंचा आता मी- कल्पत